संसुम्या मंदिरान जमल्या गीता गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे वतल्या सदेण्या पासत हरगा भेटयता दिनवाशी काळजान बापय मोगाळ तूं आमचो जावं रगताय आमकां सदां मोगान सुखा दुखा दिवन आमकां आदार रगताय आमचो बेळवून सांबाळा संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे वतल्या सदेण्या पासत हरगा भेटयता दिनवाशी काळजान. हे मिसाचें बलिदान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा. मध्य मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी गरजेन आसून मिसाचें बलिदान भेटयतात. सर भक्तीकां खातीर विशेश करून आमी मागता तुमकां ह्या पुंतळा मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळज जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. हरगां ते सांपसून मिस भेटयता फबीन जेसिमेंडोन सदव कतार हरगां मिस्तिता अंजलीन लोब आनी कुटामो निर्मला पदाव परप्पाडी देवदीन सल्वदोर लोबो अजात्मे मिस्तिता अंजलीन लोबो बेळाडी कांतावरा ते सांव खातीर मिस्तिता नेविल आनी जेसी डिमेल्लो घाटकोपर मुंबय डेरलाची धावेची परीक्षा बऱ्यान करून पास जावचें इरेद्या पसून मिस्तिता रिटा फर्नांडीस मिरा रोड मुंबय ते सांव पसून मिस भेटता आना फुटाडो फेरंपल्ली ते सांव खातीर मिस्तिता विन्सी लॉरेन्स सल्डाना पडील हरगां मिस्तिता डिवायन कोर्डा शिरवा जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवे आसूं. ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमयान दिवचें तें समाधान तें संवसार दिवंक शकना देखून म्हणटा सुमी हांव तुमकां समाधान सोडवेतां आनी तें समाधान सुमयाचें आमचें तें सदांच उरच्याक सदांच बाळच्याक सुमी आमकां दार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी तळकाळ समानारी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगाळ सुमया तुजें उतर आमकां निरंतरी समाधान दिता. तें उतर आमी तिरस्कार केल्लो आसा त्या उतराचो वापर आमी करूंक नातुरलेलो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. फस्त्यात पोन बोगसाने मोगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. मोगळ सुमया तुजी मास निरगत आमकां आत्मीक तान बागयता आत्मीक बूक बागयता आनी समाधान दिता. पूण ह्या मासा जेवणाच्या ह्या युक्रिस्त बलिदानाक आमी फावो तो मान दिवंक ना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. फस्त्यात तपन बोगसाने मोगोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. आमी समाधानाचे मनीस जावंक जाय आनी ह्या मुखांतर समयाचें समाधान हेरां थंय वांटूंक जाय. आमचो मसूर आमचो द्वेश आमचो जिद्द आमचे हगे थोडे पटी तें समाधान हेरां थंय ना समाधान हाडूंक कारण जाल्लें आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सुमया. फस्त्यात तापोवन बोगसाने मागोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा
आमचेर तुजी काकूळ दाखय सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. हे गरीब बरदोळे दामपी आमच्या गरजां खातीर त्रेसां खातीर विशेष करून मागे. देवा आमच्या भौमगाळ बापा, धर्मदूता देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्था मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आखे प्रथमे तुजी पवित्र सभा वाडत वसो. ह्या आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तवळ जुदेयतावन थोडे जण आयले आनी भावांक हें परी शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनात जाल्ल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बार्नाबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनाभेद आनी कठीण वादविवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नाबासान आनी आंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूतां आनी मलगड्यां मुखार हे सवाल घालीचे म्हूण निर्णय जालो. अशें थंयचे पवित्र सभेन तांकां पाटयल्या उपरांत ते फेनिसिया आनी सामारियांतल्यान उतरून गेले. वाटेर आसता जुदेव न्हय आसलेल्यांनी भावार्थांक वेग मारलेली खबर तें सांगीत गेलें. ही खबर आयकून सोमेस्त भावांक संतोश जालो. ते जेरुसलेमांत पावतच थंयचे पवित्र सभे सवे धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी तांकां स्वागत दिलो आनी देवान आपणा मार्फत केल्लें तें काम तांकां कळीत केलें. पूण फारिजेवांच्या पंगडांतले भावार्थांक वेग मारलेले भितरले थोडे उठून अशें म्हणा लागले, तांकां सुनात करची गरज आनी मोइजेची नियमशास्त्र तांचे करणय पाळूंक लावची गरज. ह्या पासत धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी ही संगत तर्काक घालचे खातीर एक जमत आपयली. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझी भक्त सर्वेश्वरा, तुझे राजवड कायेचे प्रतिष्ठ महिमा पासरतले. तुझी भक्त सर्वेश्वरा, तुझे राजवड कायेचे प्रतिष्ठ महिमा पासरतले. सर्वेश्वरा तुवें रचलाय तें सगळें ताची स्तुती गातले. तुजी भक्त तुका दिन वाचतले. तुज्या राजवडकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुजी भक्त सर्वेश्वरा, तुझ्या राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासरतले. अशे समेस्त मनशांक तुजी वर्ती करतो आनी तुजे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा कळी जातली. तुजे रास केदींच न्हय आळवोंचे. तुजी राजवडकी संततीचे संततीक बाळतली. तुजी भक्त सर्वेश्वरा, तुझ्या राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासरतले.
हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. क्रिस्तान कष्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावं आनी अशें सगळे महिमेन भीत सोरूंक हे सगळे क्रिस्ता घडून येवंक आसले. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसो भगवान जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे ती हांव दवरन वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियेवचें नाका. हांव येता आनी तुमचे जशी फाटी येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरसे वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमानच्याक आतां तें घडोवन येवच्या दीस हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीक चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां. ताणें फरमायल्या प्रमाणेच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायच न्ही. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच सांजुदाच्या भक्तिकानो, हेच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें, धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांत आमी आयकलें. हांगासर पावलो आनी हेर धर्मदूत जेजूची बरी खबर परगट करीत वेताले आनी जायतो लोक ह्या पावलोची, पेद्रूची आनी धर्मदूतांची शिकवण आयकून मात्रणी तांची विस्मितां कृत्यां पळोवना जायतो लोक तांच्या मेळींत मेळ्ळो. हे संदर्भार विशेश करून पावलो आनी बार्नबास सुवार्ता परगट करीत आसलेले आनी जुदेवूनय आसलेल्यांक ही सुवार्ता ते परगट करताले. ह्या संदर्भार जायतो जुदेवूनय आसलेलो लोक ह्या मेळींत येवन मेळटालो. ह्या संदर्भार थोडे अंत्योक आनी इकोनिया तावन आयिल्ले थोडे जुदेव तांणी लोकांक कांय तरी हांचे विरोध साळवायले आनी तांकां तांणी कश्टूंक सुरू केलें. आनी अशें पावलाक तांणी फातरायलो. तांणी ताची केळकुळां केलीं, ताका शारांतल्यान भायर वडवेलो आनी अशें ताची सर्व तराची एका रितीची कश्ट दगदणी तांकां दिली. पूण जाल्यारय कुडीसो जीव काडटल्या मनशांक पावल जावं दी, धर्मदेव जावं दी, भियोंक नात. ते फुडें गेले सुवार्ता परगट करून. हे संदर्भार परत तांकां थंयसर थोडे विरोधी थंयसर उठले आनी ह्या संदर्भार जायते जाणांक तांणी कश्टिलें. आनी अशें थोडे म्हणाले, जुदेव धर्मांतावन आयलेले मनीस आसात तांकां सुनात करूंक जाय. सुनात केल्यार मात्र तांकां एका रितीची परसा म्हणटात. कित्याक जुदेव लोक सुनात थंयसर करतालो, दादले मनशां सुनात करताले आनी हें करूंक जाय. देखून सुनात केल्ल्यांक मात्र सर्गेचें राज्य फावो जातलें अशें चिंताप तांचें आसलें. देखून तांणी सुनात करी जायी. पूण पावलो म्हणालो, सर्गेच्या राजा वचोंक देवाचो मोग कळीत जावंक सुनातेची गरज ना. बगार खऱ्या काळजाची गरज आसा, बऱ्या करण्याची गरज आसा, देवा थंय दवरलेल्या खऱ्या भावार्थाची गरज आसा. देखून हर एकल्यांनी भावार्था मारिफात, बऱ्या करण्या मारिफात तें जोडूंक साध्य जाता म्हूण ताणें सांगलें. आनी ताणें सुनेतक चड गमन दिवंक ना. देखून जुदेवूनय आसलेल्यांक ताणें भावार्थ परगट केलो
तांकां सुनात करनासतनाच जेजूची वळख तांकां दिली आनी पवित्र स्नान तांकां दिलें आनी अशें सुनात वा रिती रिवाज जुदेवांच्यो क्रिस्ताक वळखूंक वा क्रिस्ता परगट करूंक वा क्रिस्तांतावन बरेंपण जोड घेवंक अडखळ म्हणून ताणें कांयच करूंक ना, गरजेचें म्हूण ताणें सांगूंक ना. ताणें तें तिरस्कार केलें आनी जंतिलांक ताणें सुवार्ता परगट केली आनी जंतिलांक जेजूची वळख ताणें दिली. वय म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो, सुदैवनय आसलेल्यांकी हे भावार्थाचें दार कशें उगडापें जालें. जेजूच्या जिवितांती संवसारी जिवितांत 3 वर्सां जेजूचें हांगासर जिवीत चल्लें पेल्या खातीर. हे संदर्भार जेजून फकत जुदेवां खातीर मात्र ताणें काम केल्लें ना, जुदेवनय आसलेल्या खातीरय ताणें वावर केल्लो आसा. एक कानानगर्ण स्त्री जेजूच्या फाटल्यान धांवन आयली आनी त्या खातीर तिची बोब बांदावन येता आसतना सिसांक कितें कितें जाल्लें ह्या संदर्भार सीस म्हणाले तिका एक पोटीन दांड सोड. तिका एक पोटीन दांड सोड म्हणल्या वेळार जेजून म्हणलें हांव आयलां फकत जुदेव घराण्याच्या मनशांक, जुदेवनय आसलेल्यांक न्ही. जाल्यारय ती स्त्री जेजूच्या फाटल्यान धांवन येता आसतना जेजून म्हणलें उतर, भुरग्यांक घालचो उंडो सुण्यांक घालचो सामानी, भुरग्यांक घालचो उंडो आसा तो काडून सुण्यांक घालचो सोमानी. ह्या संदर्भार तिणें म्हणलें भुरगीं खाताना सकला पडलेले उंड्याचे कुडके तरी म्हाका खावंक सोड. आनी जेजून म्हणलें पळय स्त्रिये केदो व्हडलो भावार्थ तुजो, तुज्या भावार्थान तुजी धूव बरी जातली. पळय हांगासर जुदेव वा सुनात केल्लो गरजेचो न्ही, जुदेव वा सुनात केल्लो मात्र बाचाव जाता न्ही. सोम्याचेर भावार्थ दवरता तो मनीस बाचाव जातलो आनी ह्या कानानगर्ण स्त्रियेन सोम्याचेर भावार्थ विस्वास दवरलो ती बरी जाली. सामारिताची स्त्री, ती जुदेवनय आसलेली स्त्री सामारिताची, दनपाराच्या बारार जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागीं उदक व्हरूंक आयिल्ली ती एक पातकी, ती एका बनपासा सांपडलेली, ती एका संदिग्ध परिस्थिती वळख जाल्ली ती. हे संदर्भार ती जेजू तिच्या लागीं वेता. पळया जेजू तिच्या लागीं वेता, तिका सोडूनेच्या झरीची वळख दिता, जेजू क्रिस्ताची खरी वळख दिता आनी जेजूचेर पातयेल्ली ती हे नवें जिवीत जिवंक शकता. असले जायते दाखले आमी पळयता. जेजून विधवेंक, जेजून अनाथांक, जेजून कश्ट केल्ल्यांक कुमक केल्ली, फकत जुदेव आसलेल्यांक मात्र न्ही. देखून जुदेवांक ताणें थोडेपणी तिरस्कार केल्लो आसा. शास्त्र्यांक फरिजेवांचें खंडन केल्लें आसा. कित्याक जेजून म्हणलें आसा कोणाक हांव जुदेवां खातीर आयिल्लो पूण जुदेवांनी म्हाका स्विकार केलो ना. देखून जेजून म्हणलें आसा तुमकां खुशाल करचे खातीर हांवें वजयलें तुमी नासली नांत, तुमी रुदान करचे खातीर हांवें गायलें तुमी रडली नांत, तुमी तटस्थ जावन उरल्यात. जुदेवांक म्हणलें जेजून हांव तुमचे लागीं आयलो, देवाचें राज्य परगट केलें, देवाचें उतर परगट केलें, तुमी आयकलें नांत. तुमचे लागीं विजमीत कामां केलीं, विजमीत कृत्यां केलीं, तुमी सत मारली नांत. देखून ताणें ओपार सांगली, ओपार दकामेळ्याच्या वावराड्यांची ओपार सांगली. कितें कसली ओपार? एकल्या मनशा लागीं ओडलो दाखोवळो आशिल्लो आनी ताणें तो गिणीक दिलो आनी तो परगांवां गेलो आनी दाखो पिकसो वेळ येताना गिण उसूल करच्या खातीर ताणें ताच्या दुतांक धाडलें आनी ह्या दुतांक कितें केलें तांणी फातरायलें, थोड्यांची केळकुलां केलीं, थोड्यांक जिवीशी मारले आनी तांणी गिण दिली ना. आनी उपरांत धनियान कितें केलें ताच्यात पुताक धाडलो आनी पुताक पळयल्लो लोक हे गिणीचे मनीस म्हणाले पळय आयला वारेस्तार पळया हाका आमी लगड काडुया, हाका लगड काडलें जाल्यार सगळो दाखोवळो आमचो जातलो. आनी अशें ताका धरलो आनी ताका जिवीशी मारलो. आनी उपरांत जेजू विचारता तर तो दाखोवळो कोणाचो जातलो? आनी तो वळ जेजू म्हणटा व्हडलें फौज काडून धनी येतलो आनी सगळ्या त्या गिणीगारांक नाश करतलो आनी तो दाखोवळो तांचो कोण
दुसऱ्यांक दितलो. कोण घेण फरी करता पळय तांकां दितलो. पळया हांगासर पळय इस्रायल परसा एकदा कांबळो. इस्रायल परजेंत आशिल्ले सगळे लोक ते जावन आसात ते गेणीगार. आनी थंयसर घेण उसूल करूंक आयलेले जावं पडून जायते प्रवादी निती करत ते सगळे घेण वसूल करच्याक आयलेले. पण तांणी सगळ्यांनी केळकुळां केली, फतरायले, निंदा केली, तांचे कोणी आयकना जालो. निमाणे देवान कितें केलें आपणाच्या सुपुताक धाडलो आनी तो आयलो. सर्गीचे राज ताणें परगट केलें, बापाची महिमा परगट केली, कळीत केली. जाल्यार तेणें कितें केलो ताका जिवीशी मारून कुर्सार उमकळयलो. देखून देवान कितें केलें विसलेली परजा सांडली आनी ताणें नवीस परजा एक रचली. ती जावन आसा पवित्र सभा. आनी ह्या पवित्र सभेची सुरवात आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकत आसतना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पावल तशेंच बार्नबास आनी इतर धर्मदूत ही जेजूची सुवात सगळ्या परगट करूंक गेले. आनी जायतो लोक तांची शिकोवण आयकले, विस्मीत पावले. तांची मातकार्यां देखले ते सगळे विस्मीत पावले आनी जेजूचो पाटलाव करूंक लागले. काही थोडे पावलोक पेद्रोक थोडे मान करूंक लागले, तांकां होम बलिदानां अर्पूंक लागले. थोडे पावलून आनी म्हणलें आसा आमी क्रिस्त न्ही, आमी देव न्ही, आमी तुमचे बरीच मनीस, आमकां तुमी अर्पणां बलिदानां भेटोवंक जायनात, आमकां होम बलयो भेटोवंक जायनात, आमी मनीस. क्रिस्त महास्वामी तो मात्र देव, ताच्या भायर दुसरो देव ना म्हणून तांणी एका निजा देवाची वळख ह्या लोकांक दिली. ओय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, वो तो नीज देव आमकां आमी आराधन करचो देव, वो तो नीज देव आमी भजन करचो देव. आनी ह्या देवाक मेळोवंक आमी हांगासर आयल्या. कित्याक आमी आयल्या? आमी सगळे नासमाधानी आसां, आमी कश्टांत आसां, आमी अनवरांत आसां, आमी पिडेस्त आसां, आमी दुखांत आसां. देखून आमी ताच्या लागीं हांगासर आयल्या. कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हणलें आसा ये तुमी कश्ट येतले न्हू, वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशव दिता म्हणलें जेजून. आनी हो जेजू आज आमकां आपयता आनी आयच्या सुवातेन म्हणटा तुमी येया म्हजे सांगातान, म्हजे लागीं तुमी येया आनी हांव तुमकां समाधान दितां. म्हजें समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दितां. आनी संवसार असलें समाधान दिवंक बिलकूल शकना. ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें आमी बरें जाणाव. देखून आज ह्या नव्यानाक आमी आयल्या, ह्या मिसाक आमी आयल्या, सक्रामेंताचें आराधन आमी करतल्या आनी सुम्याचें समाधान आमी जोड घेतल्या. सुम्याच्या समाधाना बिणे दुसरें समाधान आमकां ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्त मात्र एकलो खरो देव, तो आमकां समाधान दितलो देव, समाधान दितलो देव. ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. देखून सुम्या लागीं येवया. सुम्याची उतरांत समाधान. देखून देवाचें उतर आसा आमचो पवित्र बायबल, देवाचें उतर तेच आमकां एक समाधान, एक संतोश. आनी देखून हे देवाचें उतर आमकां वाचतना देवाचें उतर आमी नियाळतना आमकां एक रितीचें समाधान मेळटा, एका तरेची संतोश मेळटा, एका तरेची तृप्ती दादोसकाय आमकां फावो जाता. देखून देवाच्या उतराचो आमी मोग करूंक जाय. एवकरिस्ताचें बलिदान जावन आसा एक समाधानाचें एक हातेर. जेजूचें मांस आनी रगत आमकां एक समाधान तृप्ती दिवची सगत. देखून एवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटली जावन क्रियात्मक रितीन वांटली जावन हें समाधान आमचें करून घेवं येता. आनी सांगात आस आमच्यो दिसपट्ट्यो बऱ्यो करण्यो आमकां समाधान दितात. जर तर एक बरी करणी आमी करता जाल्यार आमकां एका रिती तृप्ती फावो जाता. आनी ती तृप्ती अंतस्करणाचें समाधान, ती तृप्ती आमच्या अंतस्करणाची एक शांती. देखून असल्या बऱ्या करण्याद्वारे सुरेस्पराचेर दवरलेल्या खऱ्या भावार्थान आमी समाधानी मनीस जावंक शकता. देखून जेजू कितें म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 समाधान आडूं उरतात ती कितलीं बागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. समाधान आडूं उरतात ती तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. देखून आमी समाधान आडचे व्यक्ती जावंक जाय. न्ही फकत म्हज्या कुडींत, म्हज्या जिवितांत, फकत आमी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समारा, आमच्या समाजांत, आमच्या सगळ्या देशांत, राज्यांत समाधान हाडचे मनीस आमी जावंक जाय, समाधानी मनीस जावंक जाय. आनी तवळ देवाची भुरगीं म्हूण आमकां आपयतले. असले जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया.
आमेन. घेऊन सोम्या घेवा काळजामची मनासंगी मागतावा मी तुझी बघे घेऊन सोम्या घेवा तुझे संगती तुझे संगी आज भेटता काणिक पवित्र गोवाउंड वैनाची काळस जिणे आमची करू पवित्र जाऊ स्वाडामसो सोनिया प्राणी गेमी घेऊन सोम्या घेवा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सरपदवे दादेवपाक मानतात असले सामोण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा भाग्यवंत दूत जुतात देवया तुझ्या धर्मदूतान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करूं संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयले. ती सोडवण आमच्या कळाच्या मनशां कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं तुमच्या सवे आसा आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळेनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवानी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषां तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळी तुका जय सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगळी तुका जय सगळी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांनो भयणीनो. हे पवित्र घडये वेळार ते रितीन जेजूच्या कुडी रक्ताक सगळे आमचे जिवीत समर्पया. समाधानाचे संतोषाचे जिवीत जावं दी म्हण मागया. बापा क्रोसू तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत
आपले सुकुशेन कस्त मारान ससूंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासनीक कराराचें रगत. पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुट परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्या सुन्या जेजू आम्ही अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पिटर पौल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट करी. तांकां आनी तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मर्या देवाच्या माये संगती ती सपती बागे वचूचे बागे वंदन दोता बागे वचूता देव आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणे भक्तीन संगत मागता आसतना सुमयेचें समाधान सदांच आमचें तें रास जावच्या खातीर विशेष करून ताची कृपा आनी आदार मागून संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमची ताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिरिशेंतले आमकां निवार. दे करून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. माये मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिंबी गेली हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली.
ताचें समाधान आमचें थंयसून वचूंक अशें येता. समाधानाची भुरगीं आमी जावंक दिता ती येशळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तूं म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जेसू म्हजे थंय राव, जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेसू म्हजे थंय राव, जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो, सोदून सोदून हांव सगळो थकलो. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो, सोदून सोदून हांव सगळो थकलो. हांव ताणेल्लो, हांव भुकेल्लो, मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. हांव भुकेल्लो, हांव ताणेल्लो, मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. ये जेसू म्हजे थंय राव, जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेसू म्हजे थंय राव, जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. म्हजो जेसू पयस पावलो, पातकान बुडोवन तुका विसरून गेल्लो. म्हजो जेसू पयस पावलो, पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन, तुजे दयेन, तुजे थंय सोमिया फाटी परतलो. तुजे कृपेन, तुजे दयेन, तुजे थंय सोमिया फाटी परतलो. ये जेसू म्हजे थंय राव, जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेसू म्हजे थंय राव, जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया. भूमगळ बापा आमच्या देवा, बगे उजूता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसावो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत सदां तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मगळ भावानो बसया. मगळ भावानो भयणीनो, तुमकां समेस्तांक हांव बरो स्वागत मागता ह्या पुंतळाक. भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता. देवाचे भरपूर आशिर्वाद आमी तुमचे खातीर विशेष करून मागता. हर एका मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस, 9 ताचे उपरांत सक्रामेंटाचें आराधन आसा. 10 वरार कुंभसाराचो सक्रामेंट, 10:30 वरार परत मीस, 9 आनी सक्रामेंटाचें आराधन आनी उपरांत आयिल्ल्या सरभक्तिकांक मोगाचें जेवण. ह्या सर्व मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता. आमचे लागीं हांगा स्टॉल आसा, स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, तेल, बेंजार केल्लें उदक, रिलिको, क्रिस बेंतीन इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो वस्तू आमच्या पेजुजा विरो झुजोवंक आनी सयत उडोवंक आदार दितात. त्यो वस्तू वापरूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. स्टॉलाक तुमी भेट दिया. दैवी वखदां आसात, आयुर्वेदीक, गांठी दुखीक, गॅस्ट्री पिडेक, तशेंच भुरग्यां पिडेक वखदां आसात.
सांगातास दुखी चिंतेलां आसात ते थंयसर ऑफिसान मेळटात. खंडीत आमची भलायकी जोडूंक ती आदार दितात. ती घेवंक तुमकां उलो दिता हांव. तुमची मिसां ते सवा ऑफिसान दियास थंयसर घेतात. कावन्सिलिंगाची मंडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागण्याची मंडावळ आमी करता. तुमी असो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. हफ्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करना आयल्यार बरें. तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान मेळटा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान थंय तुमी दिवयेत. तुमच्या खातीर सदांच आमी मागतले. हांव मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावोंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशीचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवण हांगासर तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जुबल्यो बरीं कार्यां आसतना ह्या पोंतळाचो उगडास करा आनी खंडीत जेवणाक आदार दिया. आमी सर भक्तिकां तुमच्या खातीर मागता. आयच्या जेवणाक कुमक केल्या रोजी गॉन्सालीस 101 वर्सांच्या जल्मादीस संदर्भी मुंबय. मोहन झरीना नोरोना शिरवा रॉयस्टन वास किरें हे सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. ती आसात जाल्यार मुखार येवचें मनाची वास स्विकार करची आसात की. तशेंच आयचें जेवण तयार केल्लें नित्यधर वाडेकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. मोगान हें जेवण तुमी जिवेजे म्हूण ती तयार करतात तांचो गुरकारनीचो प्रतिनिधी सर वाडेकारांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाची आशिर्वादां आमी मागता. आतां मोगाच्या भावना बेडीनो नवें गायती जावया. नवेनाचें गीत आमी गावया. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूत विनातीक. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूत विनातीक. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूत विनातीक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. मागीर उजुता देव सरकारा सांजे तुच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांजुता देव एर सांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचें मागणें भेटयता. तुका निंदरून दुजुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात थंय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचें मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर रोखलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात. जेजू आमच्या बावरता उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सतमानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोने पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगे उजुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादू बारच्यो गरजो आनी अत्रेग तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ही जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पतीने आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणें. ह्यो संवसारी जेजू सोयरो आनी दंडूज जावं आसलेल्या बगे उजुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून दरसो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय. ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कडसा अडचणींनी संपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जावन तुज्या पुनशता पतीने नायला. एक घडी बरोबर बसया. मगळ भाव भयणीनो जायतीं जाणां तुमी ते सवां घेवन येतात ते सांवाडतात आनी हांगासर घालतात आनी आमी त्या ते सवां खातीर निरंतर मागता आनी जायते बरेपण आमकां फावो जाता. हाजी जायते ते सवां आसात वचून सांगता आनी खंडीत जायते बरेपण तुमच्या जिवितांत जातलें. 12 जाणांक बऱ्या संबळाचें काम मेळोवंक, 22 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक, 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक, 2 जाणां बरें घर फावो जावंक, एकल्याची शुगर नॉर्मल जावच्या पासत, एकल्याची युरीन इन्फेक्शन जाल्लें आसा, ताप सदांच येवचो येता,
बेगीनच हॉस्पिटलांत हांव डिस्चार्ज जावनच्या पासून म्हाका विनंती केल्या. एकल्याची गुमटेची सिरीची तकलेची दूख संपोटी ती गूण जावं, एकल्याच्या उजव्या कुशीची दूख गूण जावं, पाट्याच्या कण्याची दूख गूण जावं, तेका जराची तकली पटापट मायग्रेन पिडा गूण जावं, एकल्यान धरलेलें सगळें काम ते शबित्यान पंथा पावोवं, एकल्यान दिता म्हणून पळसलेले पयशे ते पाटी मेळोवं, एकल्यान त्या घरांत शांती समाधान रास करूंक, एक उदरपुरायच्या वैक बरी भलायकी, बूक जिरवण तशेंच कुडीक सगत फावो जावंक, दोगा जाणां बाबा आनी कुटुंबा माया मोगान जिवंक, दोगा जाणांनी आमाल पिवन सोडून कुटुंबा शांतीचें रात तापान करूंक, एका जोड्या ती आसले मनस्त पयस करून एकामेका सुखांत काजेरी जिवी जिवंक, 7 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, तेका जाणांच्या मतीक समाधान मेळोवंक, एकल्याची एलर्जी पिडा संपूर्ण गूण जावंक, एकल्याक आर्थरायटीस पिडा गूण जावंक, दोगा जाणांची किडनी स्टोन गूण जावंक, 8 जाणां परगांवाची विजा फावो जावंक, 6 जाणां कुटुंबा शांती समाधान आनी माया मोगो रास करूंक, 7 जाणांक एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास जावंक, 13 जाणां शिकूंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक, 16 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावंक, 2 जाणां आर्थीक परिस्थिती पयस जावंक, 6 जाणां आमाल पिवन हें सोडूंक, 6 जाणां एकल्याचे कानाचें इन्फेक्शन गूण जावंक, एकल्याचे बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक, एकल्या गल्फांत कामाची भद्रती मेळोवंक, एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जावंक आनी तो नॉर्मल जावंक, एकल्यान दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, एकल्या ऑपरेशन बऱ्यान तरान जावंक, एकल्या हातापांयाची गांठीची दूख गूण जावंक, एकल्याची बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, एकल्या कोर्ट केस जीक मेळोवंक, एकल्या खात्याची बरी न्हीद मेळोवंक, एकल्या क्रिएटीन लेवल उणें जावंक, तशेंच 30 आनी 4 जाणांनी प्रत्येक तेसां पासून म्हाका विनंती केल्या. तांचे संगत आमची तेसां आसात, आमची गुरजो आसात, आशी आसात, ती सगळीं जेजूच्या पांयां तळा आतां समर्पण दिवया, दिमी घालया, हात उबारया, जेजू क्रिस्ताक त्रिएक देवाक आतां आमी उलो मारया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, अगलाप तुका सुमयान जेजू, अगलाप तुका सुमया स्तुती जेजू, तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमया आराधन जेजू, तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमया वंदन जेजू, तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमया जय जय तुका सुमयान जेजू, जय तुका सुमया प्रणिपा तुका सुमयान जेजू, प्रणिपा तुका सुमया वंदन जेजू, तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया. नव्यानाच्या मागणे मुंदरश्या म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो बाबार्थ दंडोन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या बसतले पदवीन पयस धांवडाय. हेवर त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुणायत हांव तुका उलो मारता. अशा सणलेले हांव बरोसो तुमचे करीत तेणें तुका देवान दिला. म्हज्या जिणेचे कंटे गुटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता. तुजे मोवाळ माई पसी नवा देखील तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर. हांवें वडोवपा तिणें तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमचे सुमये जेजूचे महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगडलेलें जावं. आमेन. मागीर हांव जुत्ता देवा उलय. कसा आनी अडचणेन आनी निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बरो अदीक शरती जावन आसच्या. मागीर हांव जुत्ता देवा आम्हा पासून उज्जत लागी विनंती. आमच्या बाप साईबाब इस्प साईबाग आनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून उज्जत लागी विनंती कर. संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता सुमेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यान धरचे खातीर आम्हा पासून उज्जत लागी विनंती कर. जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राचिताक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आम्हा पासून उज्जत लागी विनंती कर. मागीर कुटुंबान जियेल्ल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून उज्जत लागी विनंती कर. सरिल्ल्या सुमेस बाबार त्या आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून उज्जत लागी विनंती कर. आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसाराच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या क्रवडण्याचेर सयत व्हरच्याक आम्हा पासून उज्जत लागी विनंती कर. प्रार्थुया. महिमवंत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा बगे उजूता देवा तुवें जेजू सोमोग जायत्या म्हटलाय तूं सुमोग आमच्या काळजांनी तूं सडय. पदकाच्या निस्वार्थाच्या वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी. कश्ट अळकडी मदें निराशेंत आनी कंदी बेजारांत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी. अशी अजिणेच्या पयणांत शबित्यान सुमकोना सर्गीं देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधना करूंक आमी पावोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. पुश्याय. मुगेशे भोवनो भयणीनो सांजुदा मारिफा जायते बरेपण आमच्या जिवितांत फावो जालां आनी जायते जाणांक जायते बरेपण जालां. असो उपकार जावन
कोणाक साक्ष दिवंक आसा गी कोणाक साक्ष म्हजें नांव लेनी हांव ह्याच फिरगजीचें हांव सुमार वर्सां मुंबय आसली सगळ्यांक गुर्त आसल्या प्रमाणे 2020 कोरोना आयिल्लें त्या वेळार म्हज्या पुताचें काम गेलें आनी ताणें कॅनडाक ट्राय केलें पूण कॅनडाक ट्राय करच्या टायमार मस्त अडकळी येयल्यो ताणें जानेवारींत एप्लाय केल्लें पूण ताका मे मुसर ताचे पासपोर्टांत विजा स्टॅम्प मारून येवं नासली आमी देवा लागीं मागलें आनी जुलयांत आमी गांवाक आयल्या आनी आमी पदरापागडे मेळोन गेल्या आमी ह्या खातीर कॅनडाक विजा मेळाचे खातीर मस्त मागलें आनी देवान विजा 10 जाणांनी कोणें एप्लाय केले विजा आदी एकल्याची मात स्टॅम्प मारून आयली देवाक जावं अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू सुमेचेर विस्वासान मागतल्यांचे मागणें आयकता म्हणल्याक आमच्या भयणी लन्नीन साक्ष दिली. सर्वांक देव बरो दीस दिवं. म्हजें नांव एडविना हांव कोडयाळतावन आयल्या हांव म्हज्या भावाच्या विशयान साक्ष दिवंक आयल्या मेयाच्या 4 तारखेर ताका कुवैट हॉस्पिटलांत एडमीट जालो ते कोरोनाच्या टायमार आदल्या वर्सा ताका कोरोना पिड्याचे टेस्ट करतना पॉझिटीव जाल्लो आनी एडमीट जाल्लो 4 तारखेर हांव ताचेर उलयल्या खाली ऑक्सिजन मास्कार आसलो 5 तारखेर बरो जावन आसली आनी 6 तारखेर ताका डिस्चार्ज जावन क्वॉरंटायना वचोंक आशिल्लें 2 दीस म्हाका उलोवंक जावना 9 तारखेर म्हणटना ताका उस्वास काडूंक जायना ताका वचून ICUंत एडमीट केलें हाय डेफिनेशन ऑक्सिजना खातीर तो एक दीस 12 तारखेर ताका उस्वास काडूंक जायना तो कोमाक गेलो 3 जावन ताका वेंटिलेटरार गेलें उस्वास काडूंक जायना म्हण जावन मागीर ताका गळ्या लागीं ओटो काडून ताका उस्वास काडचें हें करून दिलें तो त्या दिसा जावन गेल्लो तो कोमाक 4 म्हयने तो कोमारच आसलो ताचे पुरा ब्लड टेस्ट पुरा हें जालें डॉक्टरांनी आशा सोडिल्ली ताची मागीर ताची किडनी फंक्शन समज जायनासतना ताका डायलिसिसार गेल्लो मागीर वखदांक कांय लागना खाली देवाचें मात मागणें जातलें आनी तो ताचें जावचें ना म्हूण सांगलें तो लगभग 4.5 म्हयने कोमांत आसलो सगळ्या संवसारांत मागणें आमी मागणें केलें कोणाक ताची वळख हर एकल्यांनी देवा लागीं मागणें केलें मागीर ऑक्टोबरा इतल्याक ताका एक ताचे नॉर्मल जावन आयलो आनी मोतीर आयलो परत्यान ताका पिडा चड जाली आनी परत्यान तो पाटी ताका वेंटिलेटरार गेल्लें मागीर सोकास तो बरो जावन आयलो मागीर एक 15 दिसांनी ताका मोतीर आसलो पूण ताका वेंटिलेटर जावन काडूंक जायनासलें तर लगभग 4.5 ते 5 म्हयने म्हणजे ताका वेंटिलेटराच्या सपोर्टारूच आसलो मागीर आमच्या मागण्यांत हर एकल्याच्या मागण्यांत तो बरो जावन आयलो लगभग ऑक्टोबर नोव्हेंबर जाताना ताका वेंटिलेटर जावन काडलें आनी ताका चलोवंक तो बरो जावन चलोवन गेल्लो मनीस खाली 40 किलो वेटान ताका चलोवंक जायनासलें पूण मोतीर आयलो देवाक अर्गां ती जावन ताच्या डॉक्टराच्या ट्रिटमेंटान आनी आमच्या मागण्यांत तो बरो जालो आनी नोव्हेंबरान तो गांवाक आयलो गांवाक येताना ताका चलोवंक जायनासलें जस्ट तो व्हीलचॅरार ताका बॉम्बे हाडून पायलें बॉम्बे 15 दीस आसलो मागीर गांवाक आयलो गांवाक आयिल्ल्या उपरांत हांगा इल्लेशें ट्रिटमेंट केलें आमच्या मागण्यांक खालूच आशिल्लें आतां तो आमच्या मुखार आसा हो तूं म्हजो भाव मायकल प्रकाश मनीस देवाक जावं अर्गां महिमा अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां हे म्हजे एकल्याचे मागणे न्ही सगळ्या संवसाराच्या हर एकल्यांनी मागण्या केलां आनी आमचे मागणे हांगाय आमी मागण्याक दिवले अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू प्रेज द लॉर्ड इथे बरेंपण जालां आमी सगळीं एकडी वर्दोळे तांपया आमचे हात अर्द्याचे दवरया हांगासर थोड्यांक आनीकय बरेंपण जाल्लें आसात आनी हांगासर उल्लेख केला एकल्याक कॅनडाची विजा फावो जाल्ल्या भयणीक दिलें बरें काम फावो केल्ल्याक तेका जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या 100 जाणां एकल्या बरी सैरीक फावो जाल्ल्या एकल्याक पयना वेळार राखून वेलां एकल्याची रीण फारीक करून कृपा दिल्या तशेंच 17 जाणां मागुल्लो उपकार फावो जाला हे सर इरेद्या पासून आमी अर्गां दिवया आमच्या इरेद्या पासून मेळ्ळेल्या बऱ्यापणा पासून अर्गां दिवया निमी घालया सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया
अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका सुमिया अगलाब जेजू तुका सुमियान जेजू अगलाब तुका सुमिया स्तुति जेजू तुका सुमियान जेजू स्तुति तुका सुमिया आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमिया वंदन जेजू तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमिया आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमिया हालेलुया 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 अर्गान जेजू अगलाब जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिणीत करून नवे जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बाप्पा भगवंता देवा मरी फात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींच्या बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गुवळ्याच्या जतनायेन आमकां सांबाळलेल्या की बाप्पा भगवंता देवा मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबाक भगवंता देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केल्ल्या आनी मुखार करूंक उशवेल्या उपकारा पासत बाप्पा भगवंता देवा मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे देपात येतेल्या सुखान आसतना कुमो केल्या आनी कस्तांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बाप्पा भगवंता देवा मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या वेळी मती उजवाड दिल्या आनी कधी दुखीने आमकां बसवाण दिल्या की बाप्पा भगवंता देवा मरी फात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नांवी तुवें देव सरार्थ तेरयल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठायन भरलेल्या की बाप्पा भगवंता देवा मरी फात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पुणतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची गंध बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बाप्पा भगवंता देवा मरी फात आमी तुका अर्गां दिता हे भगवंत सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायती जपां केल्ल्या खातीर बाप्पा भगवंता देवा मरी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुणतळा सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बाप्पा भगवंता देवा मरी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा कडा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बाप्पा भगवंता देवा मरी फात आमी तुका अर्गां आमी दिता सर सांगाता मेळोवन सुमयेन शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेले आमची ताव तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडीस भोंवणा पासत देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवारी प्रार्थने सोम्या सर्वेस्पर आपले सगळे आमच्या भाव भयणीचे कस्तळू करी ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्पर आपले सजी सेवकांच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां ताळणे आनी पातकांतली निवारी ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा तुज्या मनेन दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणे विचारलें ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयता ती सर्व ते समाजारी घर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या मगळा बापा गांवांत तशें परगांत फोव ते काम नासतना घुसतोवच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव करना तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या दयाळ बापा फोव ती जिणी संगाती व संगातीन मेळना आसतना घुसतोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिस्त घाल तांकां बरी जिणी संगाती व संगातीन मेळोन बरी कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बेरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या मरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमार आनी एका कुळतीचे माये नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बदेशिवेची बळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर आमचे शके ते तुजे काकुदळे आमचेर परती आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे कशी सदी पळ जेजूक आमकां दाखय हे देळी मुगडे तुला पियांकार मरये मुगळ भाव भयणीनो पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सुडास काडया त्रिंदादीची मजत मागया त्रिंदादीक आराधन करून सांगता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून जिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची सर पिडा शिडा गूण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमच्यो सर्व पिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया भूदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तानी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कष्टोच्या तुझ्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसल्ल्यान ताका नवो शिव दिवन शिवा बरीत कर अशें पातकांनी तळ जावन पिडेशण्यांतली गूण जावन
वेगेस्तानी भलायकी जुडून फोव करी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रस्ता स्वर्गानी संसार सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं. प्रार्थुया बहुदयाळ सोम्या बाबा बसवंदरा तुझी मीत मेरलांतलेली दयाळ आमी मागताव पिढीशिडेन कश्टो ज्या तुझ्या भुरग्या तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून इमाना वैत पयस करूं एकामेका काळजातान बगसून चिवून तांकां द्वादार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच्या संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोची ताणी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवे आसूं. सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पासून आनी काकुळतीन वागो दुलबायन तो तुमची आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दीव. आमेन. देवा सकलोस पूजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसा उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमचे जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीने निमोगान तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडुकार हालेलुया हालेलुया. मगळ बाबणीनो तोड वेळ सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी करसुया सोम्या संगी आमी करसुया खंडीत सोमी आमकां सुटका दिता सोडून दिता ताचें समाधान दिता ताची भलायकी आमकां दिता. भक्तीन आमी ती बी घालून आराधनाचें गीत ह्या वक्ता आमी गावया. आराधन तुका जेसू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा. स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा जेसू पवित्र आत्मा महिमा महिमा बापा स्तुति महिमा जेसू पवित्र महिमा. सुगार्थं देवल्या देवा पुंड्याचे रूप सगार्थं देवल्या देवा तू जाल पुंड्याचे रूप तू म्हजे भितर आयल्यार हांव जातलो तुजे मंदीर तू म्हजे भितर आयल्यार हांव जातलो तुजे मंदीर तुजे खातीर
खातीर हांव जियेता महिमा तुजी हांव गायता तुजे खातीर हांव जियेता महिमा तुजी हांव गायता बापा आराधन बापा आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा एक देवा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा जेजू पवित्र महिमा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा जेजू पवित्र महिमा आमचो समय आमच्या मध्ये आसा आमच्या देवाक आमी आराधन करूया सफरजन देव तो इस्रायल पर जगमांना खान दिन बसलेलो देव आम्हा हर एकल्याक जिविताचो उडो दिन बसता तो ताका सवुल्लो ताका केदीक बुके उसना ताचे रगत पियेलो केदीक स्थान उसना ताच्या मोगांत रावूंक ताचे समाधान जोडूंक उलो दिता तो हे आमच्या समय आराधन करूया पूर्वजांनी केले मन्ना जीवित मेळोंक ना तांकां पूर्वजांनी केले मन्ना जीवित मेळोंक ना तांकां तुका सेवल्लो हर एकलो कितनाही मरण देखसो केदना स्मरण देखसो ना तुका सेवल्लो हर एकलो केदना स्मरण देखसो ना उडवयनाच्या रूपात पुण्या वैनाच्या रूपात येताय आमचे संगी येताय आमचे संगी उंड्या वैनाच्या रूपात जियेताय आमचे संगी बारा आराधन तुका जेजू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा देवा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा जेजू पवित्र महिमा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा जेजू पवित्र महिमा स्तुती महिमा बापा स्तुती महिमा जेजू पवित्र महिमा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Harga tuka sumya juzu glab tuka sumya juzu hallelujah, hallelujah. Hala 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 shada hala hala landa la iya la 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 la. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका ओगलाप तुका सुमियान जेजू ओगलाप तुका स्तुती तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बश्याम मुगळ भावानो भयणीनो कीर्तन 113 म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं आतां आनी सदां सदां काळ उदेंती तावन अस्तेमते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां सोदुनी मळबा वयर ताची महिमा सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा उन्नती ताचें सिंहासन पूण सकला सर्गार आनी पृथ्वीर तो नदर घालता कलत्यांक तो धुळींतलो उबारता दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडता फुडाऱ्यां मदें ताका जागो दिता आपल्या परजेच्या फुडाऱ्यां मदें ताका बसयता वांजडे स्त्रियेक भुरग्या बाळाची संतोषभरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता तसलो देव आमचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या देवाची आमी स्तुती करूंक जाय देखून ह्या देवाची स्तुती आमी करुया उबी रावया संतोषान देवा तुजी स्तुती करता म्हणलें गीत आमी गावया देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता तुझो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता दैवीक शब्दान तुजी स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासान पावता पर्यंत तुजी स्तुती हांव करतलो सुमिया दैविक शब्दान स्तुती करता सगळे सक्तेन हांव गायता दैवीक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता दैवीक शब्दान स्तुती करता सगळे सक्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या सुमिया
तुझ्या रासांत पावता पुरिया सुमिया तुझ्या रासांत पावता पुरिया हालेलुया हालेलुया अदबार हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Organ तुका सुमिया जिजू गुलाब तुका सुमिया जिजू hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळं खालसा तुझी स्तुती करता सुमिया समोर तो देव काकुळदार विश्वासी मोगाळी माई पासे देव आम्हा हर एकल्या जतन करताय आशीर्वादाने भरताय तू वरतो तो काकुळदार तू देव अब्राम असो देव इसहाक असो देव जाकोब असो सगळ्या वंशकुळ असो देव तुका समाराधा तुका संसुदे तुका समगलाप hallelujah, 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 hala hala hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Organ tuka sumiyan Jesu. Organ tuka Oglap tuka sumiyan Jesu. Oglap tuka Studi tuka sumiyan Jesu. Studi tuka Aradan tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka Hallelujah. 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 Basham. मोगल भावनो भयणीनो सुमयेची स्तुती केल्ल्यानंतर आमकां ददुसकाय मेळटा सुमयेची स्तुती केल्ल्यानंतर आमकां तृप्ती मेळटा सुमयेची स्तुती केल्ल्यानंतर आमकां समाधान मेळटा सुमयेची स्तुती करूंक की आमकां बरें मन जायचें मतीन कपटपण दवरन स्तुती करूंक जाता जायना मतीन राग दवरन स्तुती करूंक जाता मतीन बेजाराई दवरन स्तुती करूंक जाता जायना कितेंय कर तुका मागूंक जाता तुका बेजाराई आसा जाल्यार तुका मागूंक मन येता येना तुका हेरांचेर राग आसा जाल्यार तुका मागूंक मन येता येना तुजें मत समाना कपटपणां भरलां खंय शिरकोन घालचें खंय पास माणसो ह्या विशयान तूं चिंता करताय जाल्यार तुका मागोंक मन येता स्तुती करूंक मन येता जायना तसले मनीस कांटाळ्याचे मनीस देवा सुवें येवंक तांकां नाका खूनपणी नितळ काळजो असो आसा बऱ्या मन असो आसा सदांच देवाची स्तुती करूंक आशेता आनी तसल्यांक ती स्तुती करूंक जाता सगळ्यांक स्तुती करूंक जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जायते फावटी आमी आमकांच नितळ दवरनासतना आमी स्तुती करूंक शकूंक ना त्या पासून आमी नासमाधीन मनीस जाल्या सुमेराचे भक्षण मागची गरज आसा कीर्तन 50 म्हणटा 51 साम काकुळत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुजे व्हड दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तोदून काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पातक आसा सदांच म्हजे मुखार तुजे विरोध तुजे एकलेच विरोध हांवें पातक केलें जें तुजे दिश्टेन वायट तें हांवें केलें देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेदना नितिवंत प्रमाण दिताय तेदना सुखीवीण म्हजी काकुळट कर दावीद म्हणटा दाविदान केल्लें पातक ताचे मुखार आसलें तें पातक देवा विरोध केल्लें पातक तें देवाच्या क्रोधा कारण जाल्लें पातक दाविदाचें आनी हें पातक तो वळखून घेता हे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमच्या हात आमच्या दर्चे दवरया आमचे पातकी वळखून घेवया आमी आमच्या पातकाची दूख धरया आमी सुम्या मुखार येवंक फावो न्ही जाल्यार तूं एक अवकाश करून दिता आमकां सुमेलाचें बक्षणें मागया ना पापी इसवे करणे तोरिरी इसवे क्षमे नीडिरी इसवे
दोळे धांपून तुमच्या पदकाची दूख धरया. पापी येसुवे करुणे तोरी रे ना द्रोही येसुवे क्षमेय नीडी रे ना पापी येसुवे करुणे तोरी रे ना द्रोही येसुवे क्षमेय नीडी रे ना पापी येसुवे करुणे तोरी रे ना पापी येसुवे करुणे तोरी रे ना द्रोही येसुवे क्षमेय नीडी रे ना द्रोही येसुवे क्षमेय नीडी रे ना पापी येसुवे करुणे तोरी रे. ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ. ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ ನಾ ಬಾಳಿರುವೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ ನಾ ಬಾಳಿರುವೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ. ನಾ ಪಾಪಿ ಯೇಸುವೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ರೆ ನಾ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೇ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ರೆ ನಾ ಪಾಪಿ ಯೇಸುವೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ರೆ ನಾ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೇ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ರೆ ನಾ ಪಾಪಿ ಯೇಸುವೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ರೆ. आमचं स्वामी आमकां मोक्षाणे दिता, आमचो स्वामी आमकां समाधान दिता, आमचो स्वामी आमकां तृप्ती दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगळ भाव भयणीनो पळया जेजू कितें म्हणटा हेजे सुवातेन ते हांव म्हजें समाधान तुमकां सोडून वता. तरी एक बरी वस्त आसा म्हाका पसंद आसा, म्हजो मोग करतलो कोणी एकलो आसा जाल्यार ती वस्तू तुका पसंद जाल्यार तुका सोडून येता, यूज कर म्हणटा वैगी. आनी जेजू पळया संवसार अशें येता समाधानाक, आनी जेजू म्हणटा म्हजें समाधान तुमकां सोडून वता.
देखून जेजू जिवंत जाल्ल्या वेळार तोड मेळ्ळ्या वेळार ना समाधान आसलेले अशें सांगता वळतोण कितें म्हणें, समाधान तुमकां, समाधान. हें समाधान ना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमची तकली इरार जाता न्ही गे, तकली इरार जाता, ते सांतूर जाता, पिसांतूर जाता तकली, कालें करचें म्हूण कळना, मंडो करपी हांव, मंडो आपटीत हांव न्ही गे. मागीर डिप्रेशनां वेता हांव, गुळयो काण घेता हांव, थंय धांवता हांगा धांवता हांव, समाधान सोदून मेळना जाल्यार लास्ट दोरी काण घेता, कुमटे दोरी काडून फाटचें. पळया हें समाधान उरतें समाधान खंयसर मेळटा हें समाधान. संवसार दिवं शकना हें समाधान. घरांत कुटुंबांत जियेतना गांवांत समाधान ना जाल्यार तें जिवीत तें कोणाचें. बैलेत समाधान ना जाल्यार तें जिवीत वळवळ्यांचें. माय मांवांत हांव समाधान ना जाल्यार तें सुनेक जिवीत बेजारायचें. भुरग्यांत हांव समाधान मेळना जाल्यार त्या आवय बापाय जिवीत व्यर्थाचें, व्यर्थाचें. ना समाधान. देखून आमी कितें करता, समाधान सोदून वेता, बिचाक वेता, कांय इल्लो वेळ पाशार करता, इल्ली खुशी जाता, मोतीक समाधान जाता, फाटी येता, घरची मेटां चडतना तेंत ना समाधान. मॉलाक वेता, पिक्चराक वेता, मॉलांत आसता पर्यंत, पिक्चर पळयता पर्यंत समाधान, ते मुग्धून फाटी येतना पुत्तून ना समाधान. होटलाक वेता, बाराक वेता, रेस्टॉरंटाक वेता, थंय पुरतें खाता पियेता, खाता पर्यंत समाधान, आमाल आसता पर्यंत समाधान, पिरवल्या उपरांत तेंत ना समाधान. खंयचेय सोरो, खंयचेय काण, खंयचेय पिक्चर, खंयचेय बीच, खंयचोय दर्यो, खंयचेय मोहल तुका समाधान दिवं शकना. समाधान दितलो एकलो मात्र आसा, जेजू. पण ह्या जेजू सरशी कोणी पसंत करिना. ही कोंबी पळया, कोंबी ती पिलां थंय 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 उस्तून आसतात आनी वयर एक पक्की सलावा गोण अशें वचून रावंड मारीत जाल्यार ताजी सवळी पळयल्ली कोंबी कक 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 करता आनी भुरग्यांक सिग्नल दिता. सगळीं भुरगीं धांवन येतात पिलां आनी कोंबी पाकोट्यो पळयता, सगळीं भितर लिपतात. पळया आनी सगळीं वाचतात, कोणाय पक्की सलाच्या आतां वचना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूय तशेंच. जेजू म्हणटा, येया तुमी कश्ट केल्यानो, येया म्हजे सरसी, हांव तुमकां आयुश्य दितलो. भियेनाका म्हज्या बाळा, भियेनाका. तूं ना समाधान आसा, कश्टून आसा, भियेनाका. रडनाका म्हज्या बाळा, रडनाका, भियेनाका. आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा ह्या वखदां. मुखार सर, फाटीं पळयनाका. हांव तुका विशव दिता, समाधान दिता, धैर्य दिता म्हणटा जेजू. ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ही घडी वतोळयता पळय, नीट बसया. सगळी म्हजी कूड, म्हजें कुटुंब, म्हजे कुटुंबाचे संदे, भुरगीं बाळां, आवय बापूय, पती पतीन, वावर, काम, कश्ट, अकांत, वळवळे सगळे सुमेच्या पांयां तळा समर्पिया. सगळे सुम्या दिया तुमी. तुमचें ना समाधान कितें आसा ह्या वखदां सुम्या समर्पिया आनी सुमी तुमकां बेसांवांनी भरतलो. म्हज्या बाळा, म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर, मुखार तूं धरून म्हजो हात, धरून म्हजो हात दिता तुका हांव, दिता तुका म्हजो सांगात, म्हजो सांगात. भियेनाका म्हज्या बाळा, भियेनाका म्हज्या
म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या पांयांतळा साय तूं म्हज्या पांयांतळा बेन तुका दिसताना कंतू तुका भोगताना एक सुरो आसून कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदार जाताना कितेंच सणसोना हांव कितेंच सणसोना म्हणलो बरोसो जेजू आमकां दिता बेन तुका दिसताना कंत तुका भोगताना कंत तुका बघताना एक सुरो आसून एक सुरो आसून कोणूच नासता कोणच नासता सर्वांनी सांडून सर्वांनी तांडून उदास जाताना उदास जाताना केदिंच सणसोना केदिंच सणसोना हांव केदिंच सणसोना केदिंच सणसोना भियेनाका म्हज्या बाळा भियेनाका म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या पांयांतळा भियेनाका म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या पांयांतळा पिड्या तुका येताना कष्ट तुका दोगताना निरस सावन बरवसो सांडताना पत्नी सुकोन सलवणी येताना कितेंच सणसोना हांव कितेंच सणसोना हांव म्हणलो सर बरवसो जेजू आमकां दिता ह्या वखदां पिडा तुका येताना कष्ट तुका दसताना निरास सावन निरास बरवसो सांडताना सर्वसो संता पत्नी सुको पतियेनी सुख सलवणी येताना सलवणी येताना कितेंच सणसोना तुम्ही म्हणटा कितेंच सणसोना केदिंच सणसोना देखून भियेनाका म्हज्या बाळा भियेनाका म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या पांयांतळा असाय तूं म्हज्या पांयांतळा भियेनाका म्हज्या बाळा भियेनाका म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या पांयांतळा असाय तूं म्हज्या मुखार तूं सर तुझ्या कश्टां मुखार सर मुखार तूं तुजो हात धर तुजो हात सोडी नाका जंय तें वजातलो तो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा भियेनाका म्हज्या बाळा भियेनाका म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या पांयांतळा हालेलुया हात उबारया हालेलुया 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 उलो मारा सम्या भवत्ता उलो मारा सम्या उलो मारतली सम्याच्या आंतर चलतली ती निराश जायना ती बेजारान बरोना समी तांकां आशीर्वाद दिता बेसवानी भरता हालेलुया 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 मंगळ सम्या सगळे भक्तीका तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणगती देवी सगळं तांच्या शिराशिरे डोळे तुझे पवित्र कृष्ण तळकर तुझ्या नावात कबरी तुझ्या नावात आशीर्वाद सम्या सर्व वाईटांत विघ्नांत त्यावरांत पिढीशडे तनगारी वा समाधान तांकां दी तुझ्या बेसवानी खबर गुणगती सगळं लाभ सम्या हालेलुया 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 शदल बल बल बलंदलई आला आला आपण जेजू आपण touch them heal them Lord hallelujah hallelujah मगळ बाबणीनो आमच्या हात आमचे तकलेचे दवरया गळे दांपया पवित्रत्म्याची मसत मागया पवित्रत्म्या देवनी अभिषिक्त कर म्हणून मागया हे पवित्रत्म्या देवानी अभिषिक्त कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर पवित्रत्म्या हे देवनी पवित्रत्म्या म्हणून मागया आमी पवित्रत्म्याची कृपा मागया पवित्रत्म्याची महिमा मागया पवित्रत्म्याची संगत मागया पवित्रत्म्या देवान म्हणून मागया पेंतकोस्त दिसा सिसांचेर मोरयेचे देवान आयलेल्या पवित्रत्म्या सगळे भक्तिकांचेर देवान
तुझी गुण करची देवी सकत त्यांच्या शिराशिरे निवाळी तुझे पवित्र कशडून नितळ कर ताका आशीर्वादीत कर बियान तप्ततेल्या तांकां दैत दिवंक हे पवित्रात्म्या रुदान करतल्या तांकां बुजोवन दिवंक हे पवित्रात्म्या एका रितीच्या अंतकरांत असलेल्या तांकां बुजवाड दिवंक हे पवित्रात्म्या एका रितीच्या कंतीन विरांतीन असलेल्या तांकां सवकासाय दिवंक हे पवित्रात्म्या तांच्या जिवितांत तुजी देणी ओतूंक घे तांच्या जिवितांत तुज्या देण्यांनी भरोवंक घे तांच्या जिवितांत तुज्या फळांनी नेटवूंक घे तुझ्या जिवितांत तांच्या जिवितांत तुवें सकस जावन ये जाणवाई जावन ये बळ जावन ये बेसावन जावन ये तूं आशिर्वाद जावन ये पवित्रात्म्या तांच्या मुखल्यार रावन तूं तांकां वाट दाखय पवित्रात्म्या तांच्या फाटल्यान रावन तें संरक्षण कर तांच्या बगल्यार रावन संगात दी तांच्या वयर रावन निरंतर आशिर्वाद लाभ पवित्रात्म्या देवाने अभिषेक कर टच and heal them Lord देवाने पवित्रात्म्याचो अभिषेक जावन दी ह्या वक्ता हे पवित्रात्म्या अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावांनी हरी येयल्या हरी एका भक्ती कांबर भुरग्यांक शिकोवंक जाणवाय गिन्यान चिरूकाय फावो कर सरपिड्यांतले वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले हरी एकल्या निवार पवित्रात्म्या तुझ्या सक्त्यान भर तुझ्या जाणवायन भर तुझ्या बेसावांनी भर आशीर्वादीत कर पवित्रात्म्या देवाने अंतिम दिन पवित्रात्म्याची आत्मा तेलाची माखणी हांगासर आसतली 2 लाईन करना आमी हांगासर कुंभार आयले बरी येवची सकल जनर मेलू अग्निय अभिषेक इदु देवर वाग्दान दिन बरलू सकल जनर मेलू अग्निय अभिषेक इदु देवर वाग्दान अंतिम दिन बरलू सकल जनर मेलू अग्निय अभिषेक इदु देवर वाग्दान पवित्रात्मरे बन्निरी अग्निनाळವಾಗಿ बन्निरी बिरुगाಳಿಯಾಗಿ बन्निरी जीवनदिಯಾಗಿ हरिदु बन्नी पवित्रात्मरे बन्निरी अग्निनाळವಾಗಿ बन्निरी बिरुगाಳಿಯಾಗಿ बन्निरी जीवनदिಯಾಗಿ हरिदु बन्नी ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ದುರ್ಗುಣ ದುಶ್ಚಟವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿ ಬಿಡಿ ಸದ್ಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ವರ ನೀಡಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ जीवनदियागी हरिदु बन्नी पवित्रात्मरे बन्निरी अग्निनाळವಾಗಿ बन्निरी बिरुगाಳಿಯಾಗಿ बन्निरी जीवनदियागी हरिदु बन्नी
ಒಪ್ಪಾಗಿಸಿ ರುಚಿ ನೀಡೋ ಉಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಪ್ರೇಮದ ವರವಾಗಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನ ನೀಡಿರಿ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿ ರುಚಿ ನೀಡೋ ಉಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಪ್ರೇಮದ ವರ ನೀಡಿರಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನ ನೀಡಿರಿ ಹಾದು ಬರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಅದು ಬಾರ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. हातो बार्या हातो बार्या Hallelujah. आमच्या स्वामी आमच्यामध्ये असा आहे उठतात मला हर एक बेसावून वास येतात Hallelujah. पवित्र आत्म्या खून करू घ्या दैवी सत्तर मरू घ्या पवित्र आत्म्या जबेसामानी बोलू घ्या आपण सगळं आपण 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 Hallelujah, Hallelujah. touch us Hallelujah, Hallelujah. touch and heal us Lord Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, touch Hallelujah, 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 hallelujah. Shadala bala bala, shadala bala nalai, la 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 la, shadala la 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 nalai, la la la. Jesus, touch us, heal us, Lord. आपण good कर Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हर गान तुका समियान जेसु. हर गान तुका भगलाप तुका समियान जेसु. भगलाप तुका समियान आराधना जेसु. तुका समियान जेसु. आराधना तुका समियान जेसु सो अनुभव गम कांजालो जाल्यार जोरान जेजू ताळे बेडया. Praise the Lord. जोरान praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. समियाचे आशीर्वाद घेऊंक गव्या गीत ये देवडा सक्रामेंटान. Yedyavoda Sacramenta Sastang naman करूया पूर्वील्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सल्वन वेच्या अस्कत विश्वया पावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पोतात उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यात हसिता तुका दोघांच्या स्पिरितात समसमी नावार्ता प्रार्थूया ये देवा या विचित्र संग्रामात काल तुझ्या कष्टाचो उडास तू आमकां सोडला तुझ्या सोडवणी सबळ सदांच आमचे देम बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्ताना मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या जिवितांत सदांच तुजो मोग करून तुजे सांगात रावूंक तुजे सांगात जियोन तुजे समाधान आमचे करून घेवंक आनी समाधानाची भरगी जावंक आमकां आदार आनी कृपा दी जो जियेत आनी रास वर्सला येताय ससनाच्या ससना
उभी राहूया. उभी राहूया. सदैव जाऊं समयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं समयाचे नाव. 3 बोटी म्हटल्यान आम्ही म्हणूया आमच्या हातूबारी सगळी. सदैव जाऊं समयाचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं समयाचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं समयाचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं समयाचे आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं समयाचे आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं समयाचे नाव. आता आणि सदा. हालेलुया. 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 सौम्याक दिन वाचूया तो बरो. सौम्याक दिन वाचूया तो बरो. सौम्याक दिन वाचूया तो बरो. मोगा परिमिता सो करो. दिन वाचतलो सौम्याक सर्वय काळी. वकंतोल महिमा संसाकाळी. रचनार तो सर्गानी या संसारी. राया मा सर्वांसो संसारी. सौम्या दिन वाचूया तो बरो. सौम्या दिन वाचूया तो बरो. सौम्या दिन वाचूया तो बरो. मोगा परिमिता सो बरो. मोगाळ पुत्रा सवे हांवावरी आशीर्वाद आमकां. भगीन कृष्णाच्या कृपेन ह्यो आमकां आमच्या देवा आमच्या दसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ. तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा. आनी खंडी जायतें बरेंपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायतीं प्रगतीचीं कामां जावचीं आसात. तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा. ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा. हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा. ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा. ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना. तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.